जेसू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें कितें करी जाय त्याच सवालाक परत आमकां एक जाप. आमी हर एकल्यांनी बरें कुटुंबा जिवीत बांदून हाडी जाय. एक बरें कुटाम रुपीत करी जाय. नजरेच्या बागेवंत कुटुंबा भाशेन आमची कुटुंबां करूंक प्रयत्न करी जाय. हें आमचें आपोणें. आनी त्या दिशेन थोडी गरजेची नियाळ पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत आमी पळोवचें प्रयत्न करया. कुटाम म्हणटा आसतना कांय इल्लें चड उणें सगळ्यांनी जाता न्ही गे, जायत. आनी जर तर हांगा आसलीं कोणी म्हणी म्हणटात जाल्यार आमच्या कुटुंबांत कांय समस्या नात, नंबर 1 पडकिरी ती, तांकां आतां येवच्या वर्सा नोबेल प्रायज दिवयात. सगळ्यांक कालें पडलेशें आसा. ते कालें म्हणटात ते पोळे जायचे जाल्यार तांदूळ वाटीचे तांदूळ सांगात उडीत घालीचे, मागीर कालेंशें सूर घी कमीर घी कालें परत घालीचें पडटा. ताळा मात तें पीठ फुगोवन येता, मागीर पोळे जातात. आनी पोळे जाल्यार ताका बुराक आसतात न्ही गे. तर बुराक नान जाल्यार पोळ्याक ती कांय बाकरी व्हरना न्ही गे. वय वय कुटाम तशेंच म्हणटाना कुटुंबांत कांय इल्ले बुराक आसातच. कुटाम म्हणटाना कांय इल्लेशे बुराक आसतातच. देखून पुत्तूर गेल्ल्या वेळार थंय इस्कालांत एक ती शिक्षका रक्षकारा संघाची वडील धाकटेर ती म्हणाली, फादर ದೋಸೆಗೆ ತೂತು ಉಂಟು, ಕಾವಲಿಗೆ ತೂತು ಆಗದಾಗೆ ನೋಡಬೇಕು म्हणाली. जाणवायची जापती. पोळे म्हणटाना कुटुंबागिले बुराक आसतातच तेणे, पूण सगळ्या कुटुंबांत बुराक जालें जाल्यार ते समस्या. देखून कांय इल्लें चड उणें जाता मोगाच्यानो, इल्लें जाता. देखून त्या कुटुंबाच्या विशयांत आज आमी नियाळ करता आसतना सर्वेस्पोर देव कुटुंबा विशयांत कितें चिंता. पयल्या भागांत सर्वेस्पोर देव म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबा विशयांत कितें चिंता. आनी दुसरें, पवित्र सभा आमकां कितें शिकयता. एक 2 गरजेच्यो संगती आसात. सगळ्यांनी समजाचे जाणा जाल्ल्यो ह्यो 2 संगती आसात. देव कितें आशेता गी म्हळ्यार कुटुंबांत एकवट, युनिटी, व्हंकले आनी न्हवऱ्यातय, दादल्या आनी स्त्रिये मदें एकवट, युनिटी आनी इनडिसॉल्युबिलिटी, विंगड करूंक जायना. जें कितें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. देवान जोडिल्लें मनशान मोडिनाये. देखून बाकीचे सगळे सक्रामेंत दियाकोन आसल्यार पावता, एक याजक आसल्यार पावता, तांणी दिवचें तें. पवित्र स्नान, क्रिस्म येतना बिसाय येता, मरणा वेळार कोण म्हण एकलो पावता. लग्नाचो एक सक्रामेंत मात्र 5 सणां जायचे. लग्नाच्या सक्रामेंताक पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे लग्नाचो सक्रामेंत जाय जाल्यार 5 सणां जायचे. व्हंकल न्हवरो, कित्याक म्हळ्यार व्हंकलेन आनी न्हवऱ्यान तांकां तो सक्रामेंत दिवचो. मागीर व्हंकलेच्या पार्टीन एक साक्ष, न्हवऱ्याच्या पार्टीन एक साक्ष, 3 साक्षी. मागीर याजक या दियाकोनो ते ऑफिशियल पवित्र सभेच्या नांवान साक्षी. 5 सणां पावतात. 500 जाणां आसल्यार बरें, जेवण दिवंक तांक आसल्यार 500 न्ही, 1,500 घ्या पळया. पूण सक्रामेंत जाय जाल्यार 5 सणां आसल्यार पावतात. 75 जाणां. व्हंकल न्हवरो 2 साक्षी आनी ऑफिशियल एक साक्ष दियाकोन या विगार पाद्र्याक 5 जाणां. देखून तो एकवट थंयसर जाल्लो, विंगड करूंक जायना. तांणी दिवची ती भास, तांणी दिवची ती भास हो सक्रामेंत मोगाच्यानो. देखून हाका विशेष महत्व आसा. हें आमी समजोवचें प्रयत्न करचें. पवित्र सभा आमकां ह्यो 2 देवाचें योजन एकवट आनी विंगड करूंक नसो. जे देवान जोडिलां मनशान मोडिनाये. पवित्र सभा आमकां कितें शिकयता. पवित्र सभा शिकयता परत 2 संगती.
एकामेकाचें बरेपण, व्हंकले न्हवऱ्याचें बरेपण, आनी दुसरें जर तर देवान दिली जाल्यार भुरग्यांचें देणें तांकां वागोवचें, जल्म दिवचें आनी वागोवचें देणें. दोन संगती एकामेकाचें बरेपण. देखून हें सदां आमी समाज समजून घेवंक जाय. एका घरांत कुटुंबांत आवय बापोय भुरगीं, आवय बापोय भुरगीं समाजाचो मुळावो कण, ल्हानशें सर्कल. तातूंत आवय बापोय भुरगीं तातूंत भितर आसात. ताच्या भायर मागीर बाप्पो मावश्यो आकयो एक सर्कल, मागीर शेजारचे आनी एक सर्कल, वाड्यांतले आनी एक सर्कल, फिरगज आनी एक सर्कल, मागीर पुरो सकड सर्कलांत ती भायल्यान भायल्यान भायल्यान. पूण ज्या दिसा त्या कुटुंबांतल्या एका जावं दी पुताक काजार जालें, चिंत्याक पुताक काजार जालें, सून आयली, पूत आनी सून ती मुळाव्यो कण, ती भितरलें सर्कल. तळाचो बापोय आवय भाव आनी भयणी भायलें सर्कल. हें मोडूंक नजो. समस्या येवचें कित्याक म्हळ्यार ह्या भायल्यांनी भितर रिगचें मस्तुपटी, देखून समस्या क्रिएट जावचें. भायल्यांनी त्या भायल्या सर्कलांतूच रावा जाय. कित्याक म्हळ्यार ती धैर्य दिवंक आमी आसा, कांय कितें गरज पडल्यार आमी आसा, भियेनाकात म्हूण तांणी भायल्यान रावून मात्र धैर्य दिचे सेवाय जावं दी न्हवऱ्याच्या बापायन, जावं दी न्हवऱ्याच्या आवयन, मागीर नंडांनी तांणी भावजांनी तांणी भितर रिगोवंक ना. तांणी भितर रिगल्या कुडले ती उदक कदलोवन घालतात. तांकां भितर रिगोवंक दिवंकूच नजो. कित्याक म्हळ्यार एकामेकाचें बरेपण, तांचें बरेपण आमी आशे जाय. जायते पोटी जावं पुरो चेड्याच्या आवय बापायचो स्वार्थ आसा. तुज्या व्हंकलेक कांय दिनाका रे, पुराण आमकांत दी, स्वार्थ जालो. कितें त्या दिसा पळयत पुस्तकांत वाचलें, एक दादलो आपणाच्या आवयक आनी बापायक सोडता आनी आपणाच्या पतीन तें एक व्हरता. तीं दोगां एक जालीं. हांगा सुकोनी थोड्या दादल्या मनशांनी हांगा सूख केल्या. तांणी तें एक अनुस्वार घाला, सांडला म्हूण चिंतलां तांणी. नो, तुज्या आवयन आनी बापायन तुका इतलीं वर्सां म्हणसर वागयलें, तुका ह्या हंताक हाडलो, तांकां वाटेर घालचें तुवें ना. तांचे तें तुजी जबाबदारी आसा. पूण तुजी जबाबदारी आतां तुज्या व्हंकले तें सड जाली. सर्तीक हाडून तुज्या व्हंकलेक दी, इल्लेशें तुज्या आवय बापायक दी, तांकां उपाशी पडोवंक सोडनाका. हें सारकें चिंतप. थोडे फावटी व्हंकलेच्या आवय बापायचो स्वार्थ आसा. तूं हांगात येवन राव गो, तूं वचनाका थंय. मागीर काजार कित्याक केल्लें? कित्याक असो तो स्वार्थ? कित्याक स्वार्थ करचो आनी तूं? कित्याक पाड करून घालचें? मागीर थोडे फावटी ते न्हवऱ्याच्यो भयण्यो आसात, तांणी भितर रिगचें. तुका हें नाका जाल्यार सोड रे. अरे ती कोण सांगूंक? अरे तांकां सांगलें जाल्यार, हाच्या न्हवऱ्याक सांगलें जाल्यार तुका नाका जाल्यार तूं सोडता काय म्हणल्यार ताका कशें बोगात? तांणी भितर रिगचें. मागीर थोडे फावटी देरांनी भितर रिगचें ना. तांकां तांच्या जाग्यार दवरा. कुटां म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू, तांकां तांच्या जाग्यार दवरा. वानो भांगराच्यो जाल्यार माथ्यार वयनात, पांयांक कत्त घालच्यो, सारोणान आलतारीर दवरनात, कोणशाक कत्त दवरची. हें सारकें समजूंक जाय आमी. देराक देराचो जागो, नंडेक नंडेचो जागो, भावजेक भावजेचो जागो, सगळ्यांक तांचो जागो आसा. एकामेकाचें बरें म्हणटना व्हंकल आनी न्हवरो आमी आसा तुमचें बरेंपण पळोवंक, तुमच्या मदें कदलून घालूंक न्ही आनी कोणेंच कदलून घालन देवाचो शिराप मागचो न्ही. जे देवान जोडिलां मनशान मोडिनाय. पूण हांगासर थोड्यो गरजेच्यो संगती उडास दवरूंक जाय. गरजेच्यो संगती थोडे फावटी घालन जाता झट मंगणी आनी फट शादी. घडये भितर पळोवन जालें, हप्त्या भितर काजार जालें, दुसऱ्या हप्त्यान नांत विंगड जालीं. देखून मंगळूर उडपींत हें गोळी बापांनी केल्लें न्ही. एंगेजमेंट जावन 3 म्हयने जायचे म्हणून हें लोकांनी विचारलें. पूण एक्सेप्शन आसा.
थोड्या संदर्भांनी जावंक पुरो ताका रजा ना. थोडे संगती थोड्यो आसात पूण तांकां वळख आसा. या सगळ्यांक एकाच बॅगान घालूंक जायना. एक्सेप्शन्स आर देर. दे आर एक्सेप्शन्स. देखून जें कितें सगळें पळोवंक आसा काजारा प्रास पयलें पळोवंक जाय. काजारा प्रास पयलें सांगूंक तितकें बेजार जाता मोगाचें न्हू. थोड्यांक राग येवंक पुरो. आतां चिंतया खंयच्या एका इस्कालांत KG क्लासीक एक तुमकां टिचर जाय. कॉल फॉर घालतात. ताका कितें जाय त्या टिचरीक मिनिमम क्वॉलिफिकेशन. एक मॉन्टेसरी ट्रेनिंग म्हूण आसा. मॉन्टेसरी ट्रेनिंग जाल्ल्यान मात्र KG क्लासीक शिकयत. मॉन्टेसरी ट्रेनिंग जायनातल्यांनी KG क्लासीक शिकोवंक जायना. दे आर नॉट कॉम्पिटंट नेदर क्वॉलिफायड. पूण एक विशय पळयता आसतना काजार जावंक क्वॉलिफिकेशन घालें. काजार जावंक क्वॉलिफिकेशन घालें. ताका प्राय जाली 28 जालीं. कशें आमी करलें काजार करून फुड्यान ताका प्राय क्वॉलिफिकेशन गे. आतां घरा कोण ना देखून ताका काजार करया. तें एक राज जावं गे. चेड्याची बुद्द तिके बरी ना गोमट्याक एक बांदल्यार सोमा जाता देखून काजार करया. ताका व्हडलें एक बुयांव व्हडलें घाटणो मानसो बरो ताका. व्हडलो एक एका लॉरीर हाडचे येता व्हडलो फातर गोमट्या बांदचो बरो. कोणाक म्हणसो गोळ करचो कित्या. मोगाचें न्हू पळयतना कळटा व्हडलो अनुभव ना म्हाका. तरी ह्या थोड्या अनुभवांत थोडे फावटी सांगलें आयकलें पळोवंक मेळटना थोडे जाण आसात दादले मनीस आसात. बायल मनशां आसात ते मागीर सांगता. दादले मनीस आहात कितेंच जबाबदारी कान घेनात. तांचीं भुरगीं खंय इस्काला येतात म्हणून ह्या मनशाक कळीत ना. आज मनशार पीस बांदूना ताणें. आज मनशाक हो इस्कालाक वचोना. तो काजार जावंक फिट्ट गे. चलयो आसात खंयचीच जबाबदारी ना. खंयचीच जबाबदारी ना. घर करची बुदी ना. घर सांबाळची बुदी ना. पोटी मारून काजार केल्यो न्ही. मागीर थोड्या फावटी बुदी फाट जावंक घरची आवय बापूय कारण आसात. आमचो ना बा खंय एक वर्साक एक पोटींक हांवें एक ग्लास पियर पियेता. तो वर्साक एक दीस मोतीर आहलो एक दीस बाकी मोतीरच नातलो. पोटी मारच्यो. आनी ताका बाजूला मेळटा हांवें खालें गेल्यार म्हजी मम्मी डॅडी दंपून व्हरतात. मुस्तानाची बूद फाट जाली देखून. मुस्तानाची बूद फाट जाल्या दंपून व्हरचें. भावा भयणानो कोणूच तरी काजार जाल्यार 3 संगती भारी गरजेच्यो. फ्रीडम म्हळ्यार स्वातंत्र्य, नॉलेज आनी तिसरें विल. कोणेय तुका फोर्स करिनासतना तुज्या स्वंत कुशेन तूं काजार जावंक भायर सरलाय गे. थंय त्या दिसा रेस्पेरेसा कुरवण पिरवण एक जाप दिता तो. हे दोन मनशार खंयचीच घरची जबाबदारी ताणें काणगोणा. घरच्यांनी कशें ताका सैरीक सोदची. तो कुटाम बांदीत गे. एका भुरग्याचो गोळ करचो ना हो. चेडूय तशेंत उदकांत म्हणलें नाक्षी बुडयना. 10 बोटांक एक 10 कल्लरान प्रकार अशें चलता बा बॉम्बे अशें. आल्तारेर दवरचें. करचें घालें. मोगाच्या आवय बापायनो तुमची जबाबदारी तुमच्या भुरग्यान फाल्यां कुटाम बांदूंका जावं दी सोलो जावं दी चली तांकां तयार करूंका तुज्या दुवेन फाल्यां बाळां जावंका. आतां एक जळार सापल्यार तुका आपयता तें. मम्मी हांगा जळार सापल्या तुवें व्हर मारिचें. फाल्यां तुजें 2 बाळां जायत गे ती दूख सोसून. तुजो पूत आतां कांयच करना. तुवें ताका उठोवन ताका वाण जेवरे जेवरे ना रे म्हूण सांगचें. सांगनासतना नायना समेत चेडो. तो चेडो गी रडो गी म्हूण गोत्तुना. आनी ताका काजार केलें जाल्यार कामां वचना. कांय ते 5 पयशे बँकान ताणें जमो केले नात. कोणाच्या गुस्तार पेस्त मारूंक. तुमकां तांसो दिना तो. तुमी तो पोसा ताका बसवा बसले बरी. तुमकां दोन गाणग्या आसो दी घरा.
देखून स्वातंत्र्य ताका कळत आसा जे कितें लग्न म्हळ्यार कितें म्हणलें कांय ना प्राय जाली म्हणून काजार केलें घरा कोणी ना दूध काडूंक जण ना तें देखून काजार केलें इतल्यान काम करूंक मनीस ना देखून काजार केलें आवय प्राय जाली देखून काजार केलें तशें जायना मुगोचे न्हू देखून पवित्र सभा आमकां शिकयता तांचें बरेंपण म्हज्या पुताक काजार जालें जाल्यार वो ताच्या व्हंकलेक सांबाळीत घे म्हज्या दुयेक हांव काजार करता हे न्हवऱ्याक सांबाळीत घे कुटाम बांदीत घे फाल्यां भुरग्यां बाळांक हे बांदून हाडीत घे एकामेकाचें बरेंपण आनी दुसरें जर तर देवान भुरगीं दिलीं जाल्यार तांची वाडावळ तें सेकंडरी हर एका फिरगजेंत 1-2% घे यातके सडून येवंक पुरो त्या कुटुंबाक भुरग्यांचें देणें ना भाग्यवंत मनशां तीं भाग्यवंत मनशां कितलीं बरीं कामां करतात इगर्जे हर एक कामांत मुखार आहात दान धर्म करच्यान मुखार आसात मागण्याचीं मनशां पूण देवान भुरग्याचें देणें दिवना पूण तांणी जायत्या भुरग्यांक कुमोग केल्या तुमकां असल्या 1-2 भुरग्यां प्रासी तांकां 10-20 भुरगीं आतां कितल्याना कुमोग करतात तीं तांणी अभिमान बोगा जाय जो कोणाक भुरग्याचें देणें दिवना जर हांगा कोणी आसा जाल्यार अभिमान बोगा देवान तुमकां जायत्या भुरग्यांक आवय बापूय जावंक एक आपणें दिलां भाग्यवंत मनशां तुमी कंगाल जावचें देदेस्पर जावचें बिलकुल गरज ना देवाचें तें एक मिसांव तुमकां दिलां तुमी जायत्या भुरग्यांक आवय बापूय जातात तुमी साध्य आसा